येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. सांप्रदायिक दुस्मनकायेच्या विरोधात भियनासतना बरयात. सरस्वती पुरस्कार जैतिवंत महाबळेश्वर सैलाचो तरणे पिळगेक उलोव. दिसपट्ट्यार काम करपी कामगारांक खोशयेची खबर. वाडोवन मेळटलो दिसवडो. कल्याणकारी येवजणेचोय मेळटलो लाव, सांगले बाबूश मोन्सेरातान. वेळसाव दर्यादेगेची करात राखण. गरजेच्यो मुळावो सुविधाय मेळनात. थळावे निर्शेल्यात. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दिसपट्ट्यार काम करपी लोकांक दिसवडो वाडोवन मेळूं येता. कल्याणकारी येवजणेचो लावय मेळटलो. ते भायर कामगार आनी रोजगार मंडळाची पुनर्रचनाय ह्या म्हयन्यांत करतले. कामगार मंत्री आंतासियो बाबूश मोन्सेरातान शुक्रारा उतर दिले. 6 वर्सां उपरांत कामगार आनी रोजगार मंत्र्यांचे घोशणे उपरांत दिसवड्यार काम करप्यांक तांच्या दिसवड्यांत सुदारणा जाल्ली पळोवपाक मेळटली. सध्या गोंयांत कामगारांक मेळपी दिसवडो केरळ आनी दिल्ली सारकिल्ल्या राज्यांचे तुळेन खूबच कमी आसा. केंद्र सरकाराच्या दिसपट्ट्याची बरोबरी करिना. बाबुशान आयज सकाळीं दिसपट्ट्यार काम करपी कामगारां खातीर साबार उपक्रम जाहीर केले. राज्यांतल्या कामगारां खातीर आशिल्ले कार्ड 17 कल्याणकारी येवजण्यांचो लाव करून दितले. No, daily wages now. See, we have not revised the rates of daily wages for the past, say, 6 years. I think daily wages were around 300 and some, 307 rupees or something. Okay. And now we have taken the daily wages of other states also. While Delhi and Kerala, I think, looks to be on the higher side. Then plus we have seen what is the central government's basically daily wages. I think that we are not even in par with that. I think on a basis. So we no, definitely the daily wages of this thing will be increased. First, we are to constitute the labor board. There have been some members in the labor board basically who have been there for donkey's years. Some people who doesn't even have companies, and they are still the members. So we are reconstituting the full board. Other decision basically I have told the labor commissioner basically, like how government basically advertises the job. There's always a complaint here that Goans and we are not here as Goans and outsiders. I'm not making that. I'm not differentiating into that. But we need to have the full details actually of the vacancies which all the other companies are in, because otherwise all the companies have been are registering themselves in the labor department. Many schemes that so the welfare of the laborers. So we need to basically reach these schemes for their benefit, or for their families' benefit. The labor. Suppose tomorrow if you want to take a benefit, tomorrow if you want to get any benefit as far as for any schemes, you need to have a card. So at least we have got to be registered in our labor department. So in our labor department, so then we have a data of who are the workers, how many workers are working in which companies they are working, what is the designation, what is the pay in this, so what is their pay scheme. Even contact workers. Everyone's we will be having a data. So last that time GL we have basically given them the thing to make all these cards on this thing. They will be in touch with the labor department, and from the labor department they'll get all the information. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आमचे परस चड मेकळेपणान बरयात. भियनासतना देगेकुशीक कितें घडटा तें पळयात. खास करून सांप्रदायिक दुस्मानकाय वाडत चल्ल्या. झुजाक निमतां मेळटात. ह्या गजालींचेर आतांचे पिळगेन पोट तिडकेन बरोवपाक जाय. नव्या लेखकांनी झुजारी जावनच साहित्य रचना करची पडटली. सरस्वती पुरस्कार जैतिवंत महाबळेश्वर सैलाची ही उतरां. विरनोडा पेडणेच्या संत सोहेरोबानाथ आंबिये सरकारी महाविद्यालयात महाबळेश्वर सैलाच्या साहित्यिक योगदानाचेर आदारीत अक्षर महाबळेश्वर ह्या नांवान राष्ट्रीय पावण्याचेर परिचर्चा जाली. त्या सुवाळ्यात तो उलयतालो. एखाद्या लेखकान पुराय जीण साहित्य रचनेत घालप ही एक तपश्चर्या. साहित्याक एवॉर्ड मेळप हाचे परस एखाद्या साहित्यिकाच्या साहित्याचेर सामुहीक चर्चा जावप, सरकारी पावण्यार मान्यताय मेळवप धादोसकाय दिवपी गजाल अशें सैलान सांगलें. तुमी मुखार बरोबर आजचे जे सामके
पेटण्यार येयले प्रश्न आसा न्ही ते सामके पेटण्यार येयले जे प्रश्न आसात त्या प्रश्नांक तुमी हात घालूंक जाय. एक तर प्रचंड प्रमाणात चालू आशिल्लें पोल्युशन, दुसरे असते सांप्रदायिक वैरत्व. सांप्रदायिक वैरत्व खूब प्रमाणात चल्ला, खूब व्हड प्रमाणात चल्ला, तें खूब दुख्खाची गजाल आसा. आनी तिसरी जी मनशाची झुजां खेळची, ती युद्ध खेळची ती वृत्ती, ह्या विरुद्ध खंय तरी तुमी लेखणी उखोवंक जाय. हांवें थोडोसो प्रयत्न केल्लो ह्या विशयाचेर, पोल्युशनाचेर, सांप्रदायीक वैरत्वाचेर. सांप्रदायीक वैरत्व म्हणटा तेन्ना भाई म्हाका कळटा कितें हांव सांगता म्हणून. अशें तरेन अशें कळटा आनी खंय तरी मुखार एक लेखणी व्हरूंक जाय, चडूं जाय. ते निर्भीड आमच्या पेक्षा तुमकां चड निर्भीड जावचो पडटलो, चड निर्भीड जावचें पडटलें, चड तुमकां धैर्य घेवचें पडटलें हेजे मुखार लेखकान खरें म्हळ्यार जिवन व्हडलेशें म्हाका दिसना व्हडलोसो धैर्यान झुजून एक झुजारी कसो केन्ना तो मुखार सरलो जालें ना. हेजे मुखारले मात पिळगेक झुजारी जावचें पडटलें. लेखक जिवनभर एक ध्यास घेता, एक आनीक बरयता एक तपश्चर्या कशी तेजी जिवनभराची तपश्चर्या. ते खंय तरी तेजें रिकॉग्निशन, तेजें कन्फर्मेशन खंय तरी मेळूंक जाय. एवॉर्ड मेळटात बरें आसा, पण अशें सामुहीकपणान आनी सरकारी लेवलाचेर अशें रिकॉग्निशन मेळप खूब आनंदाची गजाल आसता. कुलगुरू प्रोफेसर हरिलाल पी मेनन आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार जैतिवंत दामोदर मावज्याने विचार मांडले. मराठीन बरोवपी बी व्हड पदवेर पावतात, पूण जांची मातृभाशा कोंकणी आसता तो जेन्ना मराठीन बरयता तेन्ना ताची अभिव्यक्तीक थोडीशी मर्यादा पडटाच. म्हणून आज चड करून म्हाका खात्रीन हांव सांगता, महाबळेश्वर सैल कोंकणी कडेन आयलो आनी ताचे अभिव्यक्तीक जो फुलार आयलो तातूंतल्यानूच आज येदे व्हडले पदवेक तो पावूंक शकलो. शेणैन गोंय बाबान म्हणलां की संवसारांत जल्मा येवन 2 पानांची एक पुस्तक आसा तें जरूर वाचचें, प्रत्येकान वाचचें. आनी चड करून तुमच्या ज्ञानात, तुमच्या प्रगल्भतायेंत जर भर पडटली जाल्यार हें 2 पानांचें पुस्तक खूब म्हत्वाचें. ताची एक पान आसा वयर आसलें मळब आनी दुसरी पान ही धर्तरी. आनी म्हाका आज तुमकां मुद्दम परतून अभिमानान सांगता, महाबळेश्वर सैलान हें पान, ही 2 पानां आसात, ही दोनूय पानां खूब बरे तरेन वाचलीं, अणभवली. ह्या धर्तरेचेर ताणें कश्ट काडल्यात आनी हातान जोत धरला आनी म्हणून ह्या धर्तरेचेर तो प्रेम करूंक शकला आनी धर्तरेचो अभ्यास करूंक शकला, ह्या धर्तरे वयल्यान मनशाक पारखूंक शकला आनी म्हणून ताच्या हातांतल्यान हें प्रगल्भ साहित्य निर्माण जावपाक पावलां. गोवा 365 खातीर विरनोडा पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. वेळसाव दर्यादेग आपल्या सोबितीकरणाक लागून फामाद, पूण फाटलीं कितलींशींच वर्सां हे दर्यादेग मुळाव्या साधन सुविधा सारक्यो नाशिल्ल्यान पर्यटकाचेर परिणाम जावं येता. ह्या वाठारात सरकारान गंभीरतायेन लक्ष घालचें थळाव्यांनी मागला. आम्ही आता असा वेलसाव ह्या बिचाचेर आणि ह्या बिचाचेर पळोवंक शकता की हो एक सुंदरसो एक बीच हा ज्या जाग्यार गोंयान आनी गोंया भायले ट्युरिस्ट येतात आणि हांगा ह्या नेचराचें एन्जॉयमेंट करपाक येतात. आणि हो बीच जो हा हो सावथ गोवाचो स्टार्टींग बीच हा, जंय हांगासून फर्स्ट बीच स्टार्ट जाता, तसोच कासावली, माजोड्डा आणि वेरियस बीच टील द सावथ एंडा मेरेन वयतात. पूण ह्या बिचाची दुर्दशा इतकी जाल्ली की हांगा जे ट्युरिस्ट येतात तेंच्या खातीर हांगा चेंजींग रूम ना, टॉयलेट ना. आणि ह्या बिचाचेर तुम्ही पळोवंक शकता की जे सरावंडींग एरिया हांगा एक गार्बेज हे आसलें आसा, सगळे कडेन गार्बेज पडलेले आसा, जेणे करून हांगा जे लोक येतात तांकां खंय तरी बसतलो जाल्यार सारकी प्लेस ना, बिकॉज सगळे कडेन गार्बेज स्कॅटर जाल्ली आसा. तिसरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार येदो व्हडलो हो बीच आनी ह्या बिचाचेर फूल जर पळयत जाल्यार ह्या बिचाचेर फूल सँड इरोजन जाता आनी सँड इरोजन जाल्ल्यान हे जो एरिया आहा ही सगळी वॉशआवट जायत चल्लेली आसा. हे प्लॅटफॉर्म एक जो हांगा जो रॅम्प केल्लो तोय 3 फावटी वॉशआवट जालो आनी ते परत हांगा तांकां बांदचो पडलो. आतां हांगा एक हायमास्ट जी गरज आसा ती हायमास्ट कितकी वर्सां जाली हांगा बंद आसलो. आतां हांगासल्या सोशल वर्करान कितें इनिशिएटीव घेतला म्हटला ते आतां करतले म्हणटा. पूण ह्या बिचाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. ट्युरिजम डिपार्टमेंट आनी बाकीचे जे ऑथॉरिटीज आहात तेंचे हेचेर लक्ष दिवपाक जाय, कित्याक की ह्या बिचाचेर जर बरे तरेन लक्ष दिलो आनी जर हांगा सुविधा
प्रोवायड केली जाल्यार गांवकार आनी हे लोकल्स जे आहात तांकां हो बरे तरेन एक इनकम सोर्स जावं शकता. पळयात आमच्या हांगासले लोकल्स कितें सांगतात ते. मी सांगपाक सोदता म्हणजे एक हांव एज अ सोशल वर्कर ऑफ वेलसोपाली विलेजस, पण म्हाका दाखोवपाक दिसता कितें तुमकां पयले सुवातेर हांवें चोयलां तशें हिंगा लोक आज पिकनिके येता. आतां म्हणटा पिकनिकेक वा ओनर पिकनीक करपाक तुमकां दिता सगळे करता, पण हे इतले तरी झट चोयले हे दुसरो संसडो जातलो मागीर हे भाशेन तर केलें जाल्यार. आनी थिंगा गार्बेज बिन्स आहा तितून घालपाक जाता. लोकांचे मायंड सेट पयले मायंड सेट चिंतून जाय आपण बाबा पिकनिके वयता, सो पिकनिके वयता गार्बेज बॅग घेतलो, सगळें कितें उरलां तें लास्ट गार्बेज बॅगान घालतलो. हे मायंड सेट तरी आमकां येयना. आमी पिकनिके वयता जाल्यार आमचे सगळे वस्तू जेवणाच्यो पिवपाच्यो खावपाच्यो सगळे हाडटाय, पूण आमी आमच्या मायंड सेट कित्याक लागना की आमी एक गार्बेज बॅग हाडले आनी ते गार्बेज बॅगान घालून दवरले. आनी हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकां प्रॉमीस दिता 1 तारखेर 1 मे हांव आख्खे क्लीन करून मुगेली विलेज ही बेलसांव बीच तुमकां दिश्टी पडटली. दुसरें हांव सांगूंक सोदतां हाय मास्क आहा ह्या हाय मास्काक तेन्ना कितें जालें वारें बी कितें जालें आनी तो कितें फॉल्ट जालो, पूण पंचायतान तिका पयशे बोले सगळें बोला, पूण आयज हांव चोयता जाल्यार तेका तेज्यो लायट वयर घायले लायट कांय गेलें ना. हांव आमच्या MLA कडेन उलयल्लो, MLAनूय इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियराक बी हें केलां फोन केला आनी सांगलां तेका कितें हे भाशेन दवरताय काय म्हूण. आनी म्हाका दिसता हेंय बी आमचे हाय मास्क 1 तारखेक पेट्टलो असो म्हाका अंदाज आसा. एक सँड इरोजन जाता तेचेर तुमी कितें गव्हर्मेंट सँड एरोशन जाता तेजेर चोयलां सर. एवरी इयर ती सगळी माती व्हळून वयता, कितले डॅमेज जाल्या थिंगा लोक बसता. सो हांव ट्युरिजम मिनिस्टरा कडेन ट्युरिजम डिपार्टमेंटा कडेन हांव सांगूंक सोदतां तुमी थिंगा सँड बॅग्स घाले बिफोर मान्सून तें उदक तरी तें वयर येयना जावपाक आनी तें थिंगा डॅमेज जायना जावपाक तें स्टेप. कित्याक सिनियर सिटीजन येवन थिंगा सांजचे बसताय. लोक आमचो भायलो लोक कितलो येता कारण कितें ब्युटी बीच म्हणून क्लीन बीच म्हणून हिंगा गाडयो पार्क करपाक प्लेस आसना. इतली तरी आमची बीच बरी आहा. सो आमी एज अ विलेजर्स आमी कितें तरी करपाक आमचो एज अ सोशल वर्कर म्हणून म्हाका दिसता. ह्या बीचीक मेंटेनन्स ना. इतली बरी बीच काय बरें पंचायत हे भशेन डेव्हलपमेंट करता विथ सम सिटींग अरेंजमेंट एंड प्रॉमेनाद, बट द प्रॉब्लम इज मागीर मेंटेनन्स ना. आतां कितले वर्सां जाले आमी गेले 4-5 वर्सां आमी पळयता की उदक सारकें वयर येता, हे वयर येवन ते प्रेशरान ते सगळें मोडटा आनी परत मागीर पंचायत हिंगा परतून घालता. बट वाय नॉट डू प्रोटेक्शन इनिशियली बिफोर द रेन्स, बिफोर द फ्लड्स, कित्याक दिस अ फ्लड प्रोन एरिया. आनी हे भशेन जालां आतां लागीं काय बरें आमचे ओल्ड लोकांची कपेल आसा आनी हे पावसा पयलीं तर कांय करना जाल्यार कपेल सुद्दां व्हांवन वयतले. हांव नको वाय नोबडी इज टेकिंग एनी एक्शन. सो आय अपील टू द ऑथॉरिटीज, मे बी द पंचायत, मे बी द गव्हर्मेंट. आनी आमकां इतली बरी सवलत करून मेळ्ळ्या की आमचो केंद्रीय स्टेट टुरिजम मिनिस्टर इज श्रीपाद नायक भाऊ, की तो खूब वावरता. आमच्या लोकांनी ना जाल्यार कोणे तरी गव्हर्मेंट एजन्सीन तर थंय ताका अप्रोच करीत जाल्यार एकदम बरें जातलें आनी ही आमी प्रोटेक्ट करपाक मेळटली. GOA365 खातीर हिरू महाले वास्कोच्यान. आयटक म्हटल्यार अखिल भारतीय कामगार संघटना काँग्रेसीच्या वतीन कदमा बस स्टँडा सावन ते पणजी चर्च स्क्वेअरा मेरेन जाहीर सभा घेत कामगार दीस मनयतली. कमी पगारात चड वेळ काम करून घेतात हे सिस्टमी विरोधात कामगारांनी चलयल्ल्या संघर्षाचेर उजवाड घालतले, युनियनान सांगला. गोंय हे सगळ्यात चड उत्पन्न आशिल्ल्या राज्यांमदले एक असले तरी सामान्य आनी मध्यमवर्गीय लोक बरो पगार मेळचो म्हणून कितलींशींच वर्सां जालीं झुजत आयल्यात. बेकारीन जाल्यार गोंयाक बरीच पिडल्या तरी मिनिमम वेजीस फाटली 6 वर्सां असोच आसा. राज्यांतली अकुशळ कामगारां खातीर उणोच पगार सुमार 307 रुपया थारायला, जो केरळा सारकिल्या हेर राज्यां परस उणो आसा. तांकां 700 रुपया दितात. मात कमी पगार आसूनय कांय कडेन उण्या पगारान लोक चड वेळ काम करतात. ह्या दिसाचो मे दीस आमी मनयता आसतना कांय गंभीर प्रश्नाचेर आमी नियाळ करपाची चड गरज आसा आनी त्या प्रश्न सभे मजार दवरून सरकारा मार्फत ते सुटावे करपाचो आमचो एक प्रयत्न आसतलो ह्या मे दिसा. प्रामुख्यान चड फोकस्ड जो अनप्रेसिडेंटेड प्रायस रायज जाला
इन्फ्लेशन जे वाडलेलें आसा, म्हारगाय जी वाडलेली आसा आनी म्हारगायेक तोंड दिता आसतना जो कश्ट करपी वर्ग जो आसा जावं काम करपी लोक जे आसात ते ह्या म्हारगायेन त्रस्त जाल्ले आसा. सो सरकारा कडेन आमची मागणी आसतली ह्या मेडी दिसा की पेट्रोलाचेर आनी डिझलाचेर जो सेंट्रल एक्सायज आसा आनी स्टेट एक्सायज आसा तो कमी करपाक जाय आनी तो जर कमी केलो ऑटोमॅटिकली पेट्रोल डिझल देंवतले आनी तेजो परिणाम घाऊक विक्रेते जावं किरकोळ व्यापारी आसा तांच्या जो गुड्स आमकां मेळटा, जे व्यापार आमकां मेळटा तेजेर जातले. सो ऑटोमॅटिकली प्रायस कमी जातले. सो हो एक प्रमुख मुद्दो आमी ह्या मेडी दिसा लावन दवरपाचे आसा. त्याच बरोबर ज्या तरेन बेरोजगारी वाडलेली आसा गोंयांत, देर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल आनी जे शिकिल्ले भुरगे आसा जावं IT म्हण जावं इंजिनियरींग क्षेत्रांत म्हण जावं बाकीच्या फार्मास्युटिकल्स हितून म्हण तांकां जॉब्स ना गोंयांत. सो गोंयांत ताबडतोब मिनिमम वेज रिवायज जावपाक जाय आनी जे कंज्युमर प्रायस इंडेक्स म्हणजे म्हारगाय भत्तो जितलो वाडला तेका लागून मिनिमम वेज वाडपाक जाय आनी DA लिंक आसपाक जाय. कामगारांक सतावपी प्रश्नाचेर सरकाराचें लक्ष ओडपा खातीर आयटक कदंबा बस स्टँडा सावन ते पणजी चर्च स्क्वेरा मेरेन मोर्चा काडून सभा घेतली. 1 मे 1 मे गोंयच्या राज्यांचे जे ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस हाच्या ह्या संस्थे खाला असलेले सगळे कामगार ह्या पावटी आमी निर्णय घेतला की आमी पणजे शहरांत एक भव्य मोर्चा मे डे मानोवपाक आनी मे डे सेलिब्रेट करपाक आमी पणजे शहरांत एक रॅली काडटले. कामगार जमतले आनी पणजेंत आमी मोर्चा काडटले आनी चर्च स्क्वेअर हाच्या लागीं येवन आमी एक भव्य मोर्चाची मिटींग घेतले आनी त्या मिटिंगेंत मे डे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवसचे आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आनी राज्याचे जे कामगार वर्गाचे जे आनी सामान्य लोकांचे प्रश्नाचेर आमी फोकस करतले. चड आनी चड ताचेर आमी फोकस करून ताचेर चर्चा करून सभे मजार ते मांडटले. हे जे इतल्या वर्सांच्या चळवळीचे जे कायदे कामगार वर्ग आयज तेजो बेनिफीट घेता. खुबश्या कामगारांक दिसता हे सगळे वयरसून इट फेल डावन टू देम लायक माना. कोणेच कांय आमकां गिफ्ट दिवंक ना. These laws were not a gift horse in the mouth, but they came out of struggle, intense struggle, lot of bloodshed, even in the hay market for 8 hours of work, 8 hours of rest and 8 hours of sleep. People had to struggle. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. परतून घेवया एक वेवसायीक विसो. विसो उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. भारतांत फाटल्या 24 वरांत कोविड-19चे 3,377 नवे दुयेंती सांपडल्यात. भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयान शुक्रारा सांगले. नव्या केसीची भर पडिल्ल्यान देशांत एक्टीव केस लोड परत एकदा 18,000च्या लागसार पावला. जाल्यार गोंयांत लेगीत केसींनी वाड जाल्ल्यान आयज 6 नवे दुयेंती सांपडल्यात. गोंयांत लेगीत केशी परत वाडपाचो भंय जाला. दिसपट्ट्यो सिंगल डिजीट केशी आतां डबल डिजीट जाल्ल्यान भलायकी खात्यान एक परिपत्रक काडला. तितून म्हटलां हेर राज्यांतल्या केशींची वाड मतींत घेवन लोकांनी भौशीक सुवातांनी मास्कां आनी कोरोना नेम पाळचे. गोंयांत 6 नव्या दुयेंती. 469 जाणांचे अहवाल तपासल्यात. 44 एक्टीव केशी. 98.42% दुयेंती बरे जाल्यात.
जिल्लो कोविड-19 पॉझिटिव्हिटी रेट दर 5% फुडें गेल्ल्यान इश्कोलांनी ऑनलायन वर्ग उपलब्ध करून घेवचे उणेच 63% पालक म्हणटात. ताका लागून शिक्षणात आडमेळी येवची न्हय. 27% पालकांनी सांगले की पॉझिटिव्हिटी रेट 2% फुडें गेलो की ऑनलायन वर्ग सुरू करपाक जाय. हे सर्वेक्षण ऑनलायन प्लॅटफॉर्म थळाव्या मंडळान घडोवन हाडले आनी ताका भारतांतल्या 314 जिल्ल्यांतल्यान 23,500 नागरिकां कडल्यान प्रतिसाद मेळ्ळो. दिल्ली आनी हरियाणा केशी सेगीतपणान वाडत आसा. कॅम्ब्रिज विद्यापीठान आपल्या अहवालांत म्हटलां येता त्या 2-3 सप्तकांत कोरोनाचो संसर्ग तेंगशेर पावतलो. राष्ट्रीय पावंड्यार फाटल्या कांय दिसांच्यान दिसपट्ट्यो केशी वेगान उण्यो जायत आसा. फाटल्या 14 दिसांत संसर्ग सेगीतपणान वाड जाल्ल्या उपरांत दक्षिण आफ्रिका 5वे कोविड-19 संसर्गाचे ल्हार अपेक्षे परस वेगान येता अशें भलायकी मंत्री जो फाहाला हांणी शुक्रारा सांगलें. मरप्यांचो आंकडो लेगीत वाडला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आयज कांय वाठारांनी जोगला आनी गडगडा सयत पावस घालून घेतलो जाल्यार 30 एप्रील ते 3 मे मेरेन हवामान सुकें उरूं येता. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री उरतले. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक चडावत तापमानात व्हडलोसो बदल जावचो ना. पेडणे, दाबोळी, म्हापसा, सांखळी, मुरगांव अशा सुमार 13 वाठारांनी काल सांजे वेळार घोग्यांनी पावस पडलो जाल्यार दाबोळे सगळ्यांत चड म्हटल्यार 2.88% पावसाची नोंद जाली. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण फुडल्या 24 वरांक राज्यांत हलकोसो पावस शिरशिरतलो. उपरांत फुडल्या 4 दिसांक हवामान सुकें उरतलें. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना, पूण गोंय ते महाराष्ट्र दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक खाशेली काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. राज्यात कांय वाठारांनी जोगला गडगडा सयत पावस. 30 एप्रील ते 3 मे मेरेन हवामान सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 34 ते 26 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 4 ते 5 दिसांक तापमानात व्हडलोसो बदल ना. काल राज्यांत जोगला गडगडा सयत घोग्यांनी पावस. हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगे वयल्या नुस्तेकारांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 शाळेचे कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.